रस्त्या कुशीक शिमिटाचे सामान तयार करतल्या आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय सुरू केल्या. शिमिटाचे सामान करपी युनिट बंद करची म्हूण मंडळान सगळ्या पंचायतीक आनी पालिकांक आदेश दिला. मंडळान 15 दिसां भितर पंचायतीकडच्यान रिपोर्ट मागला. प्रदूषण नियंत्रण कायद्या खाला मान्यताय घेवपाची सक्ती ह्या युनिटांक मंडळान केल्या. मंडळान स्क्रॅपयार्डा आडवी कारवाय सुरू केल्या. गोंयभर हजारभर स्क्रॅपयार्डां कसलीच मान्यताय नासतना चलतात. रस्त्या कुशीक शिमिटाचे सामान करपाचो वेवसाय सध्या धरबान नासतना चल्ला. वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्त्या कुशीक आशिल्ले असले युनिटांचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळान निकतेच इन्स्पेक्शन केले. उदकाच्या वाठारांनी ह्यो गजाली चलिल्ल्यान प्रदूषणाचो धोको लक्षांत धरून मंडळान कारवाय सुरू केल्या. मंडळाचो चेअरमॅन प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयभर असले 200 युनिट मंडळान सोदून काडल्यात. हे युनिट बेगिनात बेगीन बंद करचे म्हूण मंडळान उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायतींक आदेश काडला. ते शिवाय 15शी भितर कारवायेचेर रिपोर्ट मागला. They are adjacent to water bodies, so they utilize the water from the source and likely to cause a pollution of that water body itself. And secondly, they do not have a consent to operate under the Water Act. So we have issued them directions for closure through the collector for the primary reason that they don't have a valid consent from the Pollution Control Board. In our estimate, there should be around very roughly 200 such units in the state of Goa, and we will follow up their closure unless they obtain a valid consent from the court after following all procedures that we normally require. ई-वेस्ट हाताळटात म्हूण मंडळान 936 स्क्रॅपयार्डांक नोटिश्यो काडल्यात. चडशा स्क्रॅपयार्डांकडेन इलेक्ट्रॉनिक कावल हाताळपाची पद्दत आनी तंत्रज्ञान ना म्हूण इन्स्पेक्शनान मंडळाक दिसला. वर्साक गोंयांत सुमार 1200 टन कोयर तयार जाता आनी तातूंतले अर्दे कावल लोखणाचे आनी ई-वेस्ट आसता. स्क्रॅपयार्डां ई-वेस्ट शास्त्रीय पद्दतीन हाताळनात. ई-वेस्ट प्रदूषण नेमा खाला मान्यताय घेवची ना जाल्यार स्क्रॅपयार्डां बंद करची म्हूण मंडळान स्क्रॅपयार्डांक नोटिशी काडल्यात. Heavy metals that are there like lead, there's nickel, there's chromium, there is issues of the plastic within the e-waste, there is glass, there is wood. So all these content of all this e-waste is segregated by the scrap dealer in not a very scientific manner. Therefore, we have started initiating action against the scrap dealers for obtaining a consent to establish their scrapyard in a proper scientific manner in the first instance. We have also authorized 4 or 5 authorized recyclers within the state of Goa, where any e-waste could be taken to them or supplied to them, and they would either transport it out of the state of Goa or recycle it within the state. So unless a scrap yard or a scrap dealer is authorized by us to handle e-waste or any other waste, he cannot do it, which will be legally incorrect. There are around 936 scrapyards that we have identified in the state of Goa. The notice is to comply with our directions. If they don't comply within the prescribed time, then we have to issue the closure direction. इतले मजगती मंडळान दक्षिण गोंयांतल्या 51 मसाज पार्लर, सलून आनी स्पांक नोटिशी धाडल्यात. प्रदूषण नियंत्रण कायद्या खाला मान्यताय घेवपाचो आदेश तांकां दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोयराचो विलो कसो लावचो ते शिकूंक खंय मडगांवचे 12 नगरसेवक मंगळारा सावन हैदराबाद 5 दिसांच्या भोंवडेर चल्ले. जाल्यार पालिका कर्मचाऱ्यांक कोयरा विल्याचे प्रशिक्षण दिल्यार कोयराचो विलो बरे भशेन लाव येता म्हूण मडगांवचे पालिका कोयरा वेवस्थापन समितीचो वांगडी गुणाजी देसाय उलयता. कोयराचो विलो लावंक पालिका संचालकान पालिकांक खासा अनुदान दिवचें म्हणूनय तो मागता. क्लीन मडगांव मोहीम सध्या बारगळिल्ल्यान कोयरा विल्याचेर पालिकेची समारा बसका थारल्या. मडगांव पालिकेचे 12 नगरसेवक कोयर वेवस्थापन शिकपा खातीर मंगळारा हैदराबाद वचपाचे आसात. सगळे नगरसेवक हैदराबाद गेले जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या प्रशिक्षणाचो लाव जातलो अशें कोयर वेवस्थापन समितीचो वांगडी गुणाजी देसायाक दिसता. जर 20 वॉर्डांतले 20 नगरसेवक ह्या टुराक गेले जाल्यार तो बेनिफीट जातलो. कित्याक सगळे एकमतान एकचित्तान काम करप. आमकां जाय कितें युनायटेड एक्शन जाय, इन युनिटी. 12 जावन गेले किंवा 13 जावन गेले किंवा 16 जावन गेले आनी 4 जाण वचूंक नात, ते 4 जाण कितें करतले? ते तुमकां कॉपरेशन दिवचे नात. मडगांव कशें निवळ जातले मागीर? पालिका कर्मचाऱ्यांक बरे भशेन प्रशिक्षण दिल्यार नगरसेवकांक हैदराबाद धाडपाची गरज ना अशें मत गुणाजी देसायान उक्तायलें. सगळ्यांनी जर ताका आदार दिलो, एकठांय जावन काम केलें जाल्यार तो फायदेशीर जावपाक शकता. अदरवायज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सीस. ताजे परस ह्या सगळ्या कामगारांक पळय हांवें सांगलां ती येदोळची कामां ती करपाक डीएमएन ते पयशे दिवचे हांगाच न्ही, सगळ्या नगरपालिकांनी. आनी यू वोंट बी सरप्रायज, आमचे कडेन खूब बऱ्यो प्रोग्राम्स प्रिपेर केल्ले आसात. ते दाखोवपाक जातात गोंयांतल्या नगरपालिकांक. तांकां हैदराबाद धाडपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.
गावागावांनी संस्कृती भवनां उबारपाच्या सरकाराच्या येवजणे खाला पहिले संस्कृती भवन काणकोणा येडा खोतीगांवां येतले. प्रकल्पा खातीर आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकारान बुन्यादी फातर घालो. आदिवासी लोकांची उदरगत आनी संस्कृती तिगोवन उरची म्हूण सरकारान ही येवजण सुरू केल्या. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार, GSIDCचो उपाध्यक्ष प्रमोद सावंत आनी बाकीचे मानेस्तांनी पहिल्या संस्कृती भवना खातीर एडे खोतीगांवां बुन्यादी फातर घालो. भवन प्रकल्पा खातीर 1,85,00,000 खर्च येतलो. ट्रायबल कम्युनिटी इतले भक्कम की ज्या तरेन एक सेटअप आसा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान त्या लोकांनी लागता कित्याक जावचे. लोकांनी स्वाभिमान जगपाक जाय. स्वाभिमान लोकांमध्ये एक स्वाभिमान येवपाक आसपाक जाय. त्यामुळे सरकारान ही वेवस्था कित्याक करची न्ही. त्यामुळे ठरलें की मुख्यमंत्र्याकडे हो विशय मांडला हांवें आनी ताणें तो उखलून धरलो. समज ती योजना कर आनी ती योजना आमी करून केली की एखाद्या गावात एक सांस्कृतिक भवन बांदपा खातीर की 2 कोटी रुपया पर्यंत खर्च करपाचे. म्हणजे 2 कोटी पर्यंत असलो त्याचो सांस्कृतिक भवनां 6 सांस्कृतिक भवनां आमी काणकोणांत बांदता. ट्रायबलाच्या उदरगती खातीर ट्रायबल वेलफेअर हेच्या अंतर्गत सांस्कृतिक भवन बांदप ही स्पेशली स्कीम डिझायन केली आणि त्याच्या अंतर्गत पहिलोच प्रकल्प 2 कोटी रुपया म्हणून हो प्रकल्प हांगा उबो जाता. तेच्याय पेक्षा महत्वाचे कारण हो बांदून प्रोजेक्ट आमी आमच्याकडे दवरिना. आमी हो प्रोजेक्ट हँडओव्हर करता. म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंटाकडे हँडओव्हर न्ही तर हांव म्हणटलो हो प्रोजेक्ट गावा खातीर आमी लोकार्पण करतले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊया एक विराम.